आमकां जाय त्यो फॅसिलिटी आहा म्हूण सांगता गव्हर्मेंट आमगे की फॅसिलिटी म्हण आमी कितले प्रपोजल घायले वेन्ना इरिगेशन प्रोजेक्ट घायलो आमी पयलो आजून कितले पण आमी अप्रोच केलें कांय जायना तेजेर रिवर्साल टू बी डिस्टिलेटींग रिवर्साल पड आहा तो डिस्टिलेट करपाक ओवरफ्लो रिवर्स 2 नंबर्स आहा आमगेले त्या दोगून प्रपोजल घायलोले आमी बांदारास 9 नंबर्स टू बी रिपेर्ड बांदारास 36 नंबर्स न्यू आमी हें केलोले सांगलोले तांकां ते आजून कांयच ना इलेक्ट्रिसिटी एंटायर रिवर्स बॉर्डर्स टू बी पम्प्ड हाउसीस आमकां जाय तर आसून टील नाव वी हॅव नॉट गॉट एनीथींग आमी गेले ते सिजनाक आमगे सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय हाडलोलो आनी तेणें आमकां सांगलोलें की आमचो वेपार इंकपाक झिगझॅग रस्तो करून दित म्हूण तरी आसतना आजून पासून तो रस्तो जालो ना हांव सरा लागीं मागता आमकां बेगीन हो रस्तो करून आमचो वेपार इंकूंक दिवचो म्हूण आनी हॉर्टिकल्चरा तेणी तांकां कॉन्टेक्ट करून दिवचो कित्याक तेणी घेवपा जाय आमकां कॉस्ट चड जाता मार्केटां वचपा आनी हायवेचेर बसताय तांकां तितली गिराकूय जायना ती उत्ताय आनी तेंगेली पिड्यार जाताय लॉस जाता आमकां एक मार्केट फेडरेशन मागलोलें आमी आमगे पिकआउट जाता ती इंकपाक म्हणून घालची म्हणून आमकां दिवची म्हणून आमी डायरेक्टराक घेवन येयले सरपंच हाडलो MLA हाडलो दाखयलें पूण आजुनूय आमगे मार्केट फेडरेशन करपाक जालें ना कित्याक आमचो लोक इतलो आसा तो आख्ख्या वेन्ना स्ट्रेचाचेर रस्त्याचेर हायवेचेर बसून ते इंकता आनी भिरांत दिसता हे लोकांची आनी घेतोल्याची तांकां एक्सिडेंट जायन कितें जायत पूण हेच्या पयले जायते एक्सिडेंट जाले म्हाका पंचायता कडेन MLA कडेन मागलोलें आसा आमकां सेपरेट जागो दिवचो म्हणून 3 जाग्यांचेर नागवा जंक्शनाचेर कासावली जंक्शनाचेर सेनावली जंक्शनाचेर थळावे शेतकी अधिकारी म्हणटात WRDन शेतकारांक उदकाची वेवस्था करपाक जाय आमी सरकार आमी शेतकऱ्यांक बियां दिता 50% सबसिडीचे एक्चुअल रेट आसता 16,000 किलो पूण आमी सरकार 8,000 दिता तांकां आनी दुसरें आसता तांकां हे शेतकऱ्यांक खूब प्रॉब्लम आहा कित्याक ते डिस्टिलेटींग करून केल्यार तांकां खूब उदक मेळटलें तें आतां उदक सुकता उदक मेळटलें जाल्यार 2-3 पाटी पीक जास्त मेळटलें तांकां आनी हांव मागता WRDन हे तें मनान घेवन हे तें डिस्टिलेटींग केल्यार तांकां फुडल्या वर्साक तांकां पीक जास्त घेवपाक मेळटलें. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.